नमस्कार, हांव डॉक्टर कालिदास वांयगणकर, कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट लोकसभा साऊथ गोवा। माझो सिम्बॉल जावन आसा शीप म्हणजे बोट। आनीक खुबशे इश्यूज अशे आसा जे गव्हर्मेंटान आजून एड्रेस करूना। सो म्हाजी मॅनिफेस्टोन ते इश्यूज हांवें इन्क्लूड केल्ले आसा। सो पयली इशू म्हणजे एज्युकेशन जें आसा गोंयान तें आजून गव्हर्मेंट एडीड स्कुलांनी फ्री जावना। गव्हर्मेंट एडीड स्कुलान फ्री एज्युकेशन जावपाक जाय। सो तो इशू आमी ऑलरेडी घेतलेलो आनी इवन तेजेर ऑर्डर जाल्ली आनी सगळे स्कुलांक तेंचे नेम प्लेटीचेर फ्री एज्युकेशन बरोय म्हणून ऑर्डर जाल्ली आसा, पूण ती खुबशे स्कुलांनी इम्प्लिमेंट करूना। सो तुमी म्हाका निवडून हाडलो जाल्यार हांव इशू इमिडिएटली रिजॉल्व करतलो। दुसरो, कोमुंदाद जमीन आसा त्यो जमनी आयज एनक्रोचमेंट जाल्ली आसा आनी तितून कशें आसा प्रोविजन कायद्यान एट द मोस्ट डेमोलिशन जाता आनी कांय ताका पनिशमेंट ना। सो हांव एक जेलाची प्रोविजन हाडूं सोदतां कोमुंदाद कायद्यान। सो तितून कितें जातलें की कोणूच तितून मागीर एनक्रोचमेंट करपाक हेंच करचो ना, एटेम्प्ट करचो ना। तिसरी गजाल आसा जी पोर्चुगीजांनी उध्वस्त केल्ली देवळां परत बांदतली म्हणून गव्हर्मेंटान फाटल्या इलेक्शना पयलीं एक अनाउन्समेंट केल्लें, पूण मागीर तें जावपाक शकना म्हणून सांगलें। पूण हांव तें करपाक सोदतां आनी आमचे कडेन 17-18 अशे जागे आसा ज्या जाग्यार रुईन्स आसा आनी दुसऱ्या धर्माची खंयचेच थंय स्ट्रक्चर ना। सो तें हांव हातीन घेतलो परत आनी ती परत एकदां बांदतलो। फुडें आमी वेगळे वेगळे तालुकांनी गौशाला सुरू करूं सोदता। आयज तुमी पळयता की रस्त्यार सगळ्या गोरवां आसा ती गार्बेज खाता, एक्सिडंट जाता, मनीसूय मरोंक शकता, लोकांची शेतां नश्ट करतात। सो तेंच्या खातीर प्रत्येक तालुकान हांव एक गौशाला सुरू करूं सोदतां। आमची एक ऑलरेडी सांकवाळ आसा। सो ऑन दॅट सेम हेजेर आमी सगळे तालुकान सुरू करतले आनी सगळे गोरवां जी रस्त्यार आयज आसा ती सगळीं तांकां एक घर मेळटलें आनी एक्सिडंट सुद्दां कमी जातले, कळ्ळें न्हू। सो आनी बाकीचे जे आसा म्हणजे कायद्यान खुबशे आमचे लायक पुलीस डिपार्टमेंट आसा ते लोकांक न्याय दिवंक शकना आयज, कित्याक करप्शन आसा आनी थोडे कायदे आउटडेटेड जाल्ले आसात। सो आमी गोंयान तितून थोडे बदल करूं शकता। IPC अंडर थोडे आमी अमेंडमेंट हाडूं शकता, म्हणजे टायम बाउंड सर्विसीस, टायम बाउंड FIR ह्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता। आनी हांव एज अ कायद्याची म्हाका नॉलेज आसा कित्याक हांवें डिप्लोमा इन सिवील लॉ केल्लें आसा। सो हांव तें सगळें इम्प्लिमेंट करूं सोदतां। तशेंच आमी एक नवीन सिस्टम म्हणजे कशें आयज ग्रॅज्युएट जाता पूण ताका तो स्वता पांयार उबो रावंक शकना, तो मिनिस्टराच्या ऑफिसाच्या भायर लायनीन रावता, आपल्याक जॉब दी म्हणून। सो हांव जॉब घेवपी न्हू, मागपी न्हू, जॉब दिवपी मनीस घडोवंक सोदतां। सो आमी एक गुरुकूल सिस्टम हाडूं सोदता गोंयान। तितून भितर कशें आसतलें की सगळे तरेचें स्कील एज्युकेशन मेळटलें आनी स्कील एज्युकेशन मेळ्ळ्या कारणान तो सक्षम आसतलो। जे दीस ग्रॅज्युएट जालो दुसरे दीस तो आपलें कितें तरी सुरू करूं शकता। वोटरांक कितें अपील करता? हां, वोटरांक हांव अपील करतां की हांव एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा, पूण म्हाजो सपोर्ट आसा मोदीक एट द सेंटर। म्हाजी सीट मोदीक वयतलें, कळ्ळें तुमकां। सो एज अ इंडिपेंडंट म्हाका कितें म्हणजे लोकांक कितें बेनिफीट आसा, एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हाका पार्टीची ऑर्डर फॉलो करपाची गरज ना। हांव लोकां वांगडा रावंक शकता। लोकांचे जे कितें इश्यूज आसा पळय, लोकांक कितें जाय गोंयकारांक, हांव तें दिवंक शकता गोंयकारांक। हांव गोंयकारां वांगडाच आसतलो सदांच। सो तुमी एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका हें करचें न्हू, हांवूय केपेबल आसा आनी हांव तुमच्या वांगडा रावतलो। सो तुमी म्हाजो तुमकां हें आसा, अपील आसा की तुमी बोटीचो जो सिम्बॉल आसा त्या बटनाचेर तुमी आपली हें दामून म्हाका निवडून हाडचो आनी तुमची कामां करपाक म्हाका एक हें करचो, तुमचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणून। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.